तिसरे फेरये उपरांत आमी आमच्या चौथे फेरये कडेन या। चारूदर्शक प्रश्नमाची सर्तेच्या चौथे फेरयेक आमी सुरवात करता। ह्या फेरयेचें नांव वाक्य रचना। ह्या फेरयेन दर एक पंगडा कडेन 2 पाकिटां आसात। ह्या पाकिटांनी कांय वाक्यां दिल्लीं आसात। ही उतरां एकठांय करून तुमकां एक वाक्य घडोवचें पडटलें। दर एक बरोबर जापे खातीर तुमकां 5 गुण मेळटले। वाक्य घडोवपाक तुमकां एकूण 30 सेकंड फावो जातले। तर आमी सुरवात करुया। पयलो पंगड मांडवी, तुमी तुमचें पयलें पाकीट उगडचें। तुमचो वेळ आतां सुरू जाता। मांडवी पंगड तुमच्या खातीर 30 सेकंड। वेळ सोंपला, जाप दिवची। शिकिल्ली आसली हेवूय आपले मजीन चलपी। जाप चुकल्या। जाप अशी आसा, ती शिकिल्ली आनी आपले मजेन चलपी हेवूय ती जाणा आसली। रवींद्र पंगडान आपले पयलें पाकीट उगडचें। तुमचो वेळ आतां सुरू जाता। वेळ सोंपला, तुम्ही तुमची जाप सांगची। सहज फकाणां करपाक बी केला आसतलो। जाप चुकल्या। केला आसतलो सहज फकाणां बी करपाक। बाकीबाब बोरकर पंगडान आपले पयलें पाकीट उगडचें। तुमचो वेळ आतां सुरू जाता। प्रेक्षकां खातीर ही वाक्यां जे हे पंगड घडयतात, ही वाक्यां त्या 2 कथांतलीं आसात। वेळ सोंपला, तुम्ही तुमची जाप दिवची। पूण दोगांचें चिंतप एक सारकेंच आसलें। जाप एकदम बरोबर आसा। जुवारी पंगडान आपले पयलें पाकीट उगडचें। तुमचो वेळ आतां सुरू जाता। जाप दिवची। अशे तरेन पयलेच खेपे ताणें फोन आदळिल्लो। जाप चुकल्या। जाप आसा, अशे तरेन ताणें पयलेच खेपे फोन आदळिल्लो। परत आमी जुवारी पंगडा कडच्यान सुरवात करतात। ताणें आपलें दुसरें पाकीट उगडचें। तुमचो वेळ आतां सुरू जाता। जाप तयार आसा? जाप। तिणें तोंडार हात दवरून विचारलें। जाप चुकल्या। तोंडार हात दवरून तिणें विचारलें। बाकीबाब बोरकर पंगडान आपलें पाकीट उगडचें। तुमचो वेळ आतां सुरू जाता।
तुमी तुमची जाप दिवची. पडोवपाचे मागीर आवाज तरी पयली आयकुया. परत एक फावट जाप सांगची. पडोवपाचे मागीर आवाज तरी पयली आयकुया. जाप चुकल्या. पळोवपाचे मागीर पयलीं आवाज तरी आयकुया. रवींद्र पंगडान आपलें पाकीट उगडचें. तुमचो वेळ आतां सुरू जाता. जाप तयार आसा. जाप दिवची. ती कांय व्हड अक्षरांनी आसची ना. जाप बरोबर आसा. ती कांय व्हड अक्षरांनी आसची नात. मांडवी पंगडान आपलें दुसरें पाकीट उगडचें. तुमचो वेळ आतां सुरू जाता. वेळ सोंपला. जाप दिवची. त्या निमतान आनीक कसल्या बारीक जायरातीचें वाचप जालें. परत एक फावटी वाचा. त्या निमतान आनीक कसल्या बारीक जायरातीचें वाचप जालें. जाप बरोबर आसा. त्या निमतान आनी कसल्याय बारीक जायरातीचें वाचप जालें. आनी अशे तरेन चवथी फेरी हांगासर सोंपल्या. चवथे फेरये उपरांत आमी ह्या सगळ्या पंगडांचे गूण जाणून घेवया. चवथे फेरये उपरांत पांचवे फेरये कडेन वयच्या पयलीं सगळ्या पंगडांचे गूण जाणून घेवया. मांडवी पंगड आसा 15 गुणांचेर. रवींद्र पंगड आसा 45 गुणांचेर. बाकीबाब बोरकार पंगड आसा 30 गुणांचेर. आनी जुवारी पंगड आसा 25 गुणांचेर. पांचव्या फेरयेंत आकांताच्या झुजाची अपेक्षा आमी बाळगूं शकतात. आतां आमी सुरवात करुया पांचव्या फेरयेक. पांचवी फेरी सुरवात करचे पयलीं ह्यो आसात कांय सुचोवण्यो. पांचवी फेरी ह्यो रित्यो सुवात्यो भरपाची फेरी. हातूंत तुमकां एक वाक्य दितले. तातूंत एक सुवात रिती आसतली. ते उतर वा तो शब्द तुमकां वळखुपाक जाय. दर एक बरोबर जापे खातीर तुमकां 10 गूण मेळटले. आनी जर जाप चुकत जाल्यार 10 गूण उणे जातले. ही एक कापीण फेरी आसा. सो तुमची बोटां कापणीचेर दवरची. पयलें वाक्य. म्हाका ताज्या ह्या डॅश कौतूक दिसलें. बाकीबाब बोरकार पंगडान कापीण वाजयल्या. म्हाका ताच्या धाडसाचें कौतूक दिसलें. जाप बरोबर आसा. दुसरें वाक्य. मागीर दिवाकरान डॅश भंग केलो. रवींद्र पंगडान कापीण वाजयल्या. तुमची जाप सांगची. तुमी जाप सांगूंक ना जाल्यार आमी जाप चुकल्या अशें समजतलें. मागीर दिवाकरान शांततायेचो भंग केलो. जाप बरोबर आसा. फुडलें वाक्य. कायदेशीर डॅश जातले तेच पुरो. बाकीबाब बोरकार पंगडान कापीण नामल्या. सोपस्कार. जाप बरोबर आसा. सगळ्या सर्तकांनी एक मतीन धरचें. जाप सांगता आसतना ती स्पश्ट सांगची. दुसरें वाक्य. जायत्या जाणांक डॅश संकट सोंसचें पडलां. मांडवी पंगडान कापीण नामल्या. असले संकश्ट. जाप बरोबर आसा. जायत्या जाणांक असले संकश्ट सोंसचें पडलां. तर अशे तरेन चारूदर्शक प्रश्नमाची सर्तेची निमणी फेरी हांगासर सोंपल्या. ह्या फेरये उपरांत गूण जाणून घेवया. खंयचे 2 पंगड निमणे फेरये मेरेन पावल्यात ते आमकां थोड्याच वेळान कळटलें. चारूदर्शक प्रश्नमाची सर्तेच्या दुसऱ्या भागाचे निमणे गूण म्हजे कडेन आसात. हे गूण अशे आसात. निमण्या सुवातेचेर मांडवी आनी जुवारी हे पंगड आसात. ह्या दोनूय पंगडांनी 25 गूण जोडल्यात.
दुसऱ्या सुवातेर आसा बाकीबाब बोरकार हो पंगड. ह्या पंगडान 50 गुण जोडल्यात. आणि पयल्या सुवातेर आसा रवींद्र पंगड, तांच्यांनी 55 गुण जोडल्यात. अशे तरेन रवींद्र आणि बाकीबाब बोरकार हो पंगड आमच्या निमणे फेरये मेरेन पावला. ह्या दोंगी पंगडांक आमी निमणे फेरयेंत मेळुया. चारूदर्शक प्रश्नमाची सर्तेच्या दुसऱ्या भागांत एकूण 4 पंगड वांटेकार जाल्ले. ह्या पंगडा भितरले मांडवी आणि जुवारी पंगड हांचे खातीर गोवा कोंकणी अकादमीन खासा उमेद वाडोवपी पुरस्कार भेटयल्यात. तांचे खातीर तांचे उपकार मानता. तशेंच गोंय विद्यापीठाचो कोंकणी विभाग आणि डेटी स्टुडिओ हांचे हांव उपकार मानता. ह्याच बरोबर हांगा आशिल्ले प्रेक्षक आणि घरा कडेन बसून ही कार्यावळ पळोवपी प्रेक्षकांचोय हांव काळजा सावन उपकार मानता. अशेच तरेन कोंकणी भास वाचीत रावात, कोंकणी भाशेंतल्यान उलयत रावात, कोंकणी वांगडात हेर भासोय तुमी शिकात आनीक संस्कृतायेक भर घालात. तो मेरेन बळक आसूं दी.